रानान आम्ही वयताली न्ही काण्णां बीन काडपाक तेन्ना ही फुलां आमी काडून हाडटाली. हे कुड्याचे झाड न्हू. हय हे शेंगे आसा तेका. ते शेंगांची पावसान शेंगे लागतात. आता तेका फुलां लागतात न्ही, पावसान तेका शेंगे लागतात आणि ते शेंग्यांची चटणी करतात कारण ती पोटाचे विकार बरे करपा खातीर. तुका खबर आसा ह्या झाडाक हॉलेरिना एंटी डिसेंट्रिका म्हणटात. ते सायंटिफिक हय, एंटी डिसेंट्रिका हे पयलींचे नांव, आता तेका प्युबेसन्स अशें नांव आसा. पूण एंटी डिसेंट्रिका कित्याक तर डिसेंट्री एंटी डिसेंट्रीचे वखद ह्या झाडापासून करतात म्हणून तेका पयलींचे जे स्पिशीज नांव असले ते एंटी डिसेंट्रिका. आणि माझी आई आसा न्हू ती म्हाका सांगे की ह्या शेंगांपासून भाजी सुद्धा करतात. हय, पण ती भाजी करपा खातीर न्हू विशिष्ट पद्धत आसा कारण ते खूप स्ट्रॉंग असता न्हू, टेस्ट कडू असता. डायरेक्ट अशें करपाक जायना खंय ते, नाल्यार कितें त्रासूय जावं शकता न्हू. पूण फुलां कितली सुंदर आसा न्ही आणि वास सुद्धा तेंचो कितलो सुंदर आसा. हा, सांजच्या टायमार चड घमघमता. आणि हांवें आयकलां की हेच्यापासून व्हिडिओ करतात, तर ह्या कुड्यापासून काय आणि एक फुडो आसा ना? ह्याच कुड्यापासून खरं तर ह्याची जी पानं असतात ही आता लहान आसा, पण ही पानां न्ही मातशी मोठी झाली काय व्हडली असतात. सो ह्या पानापासून व्हिडिओ करतात. तशेंच तुझ्या मामाचे घर पालया न्ही, आमचे घर म्हणजे आमचे चवथ बीन आमी पालया करतात. तर आमच्या घरान नागपंचमीक हौशे भरतात. तर ते हौशे देवाक जे भरतात ते 5 पानां हळदीची असता, पण बाकीचे जे हौशे असतात तितून कुळीद मागीर ल्हायो घालतात आणि वेगवेगळी फळां घालतात. ती जे हौशे भरतात न्ही ते कुड्याच्या पानान भरतात. अशी एक पद्धत आसा. आणि हांवें आयकलां की म्हळ्यार कुड्या परस चड असो फेमस कशें झाड म्हळ्यार नागल कुड्याचें. बरोबर. आणि आमची लयराई देवीची जी जात्रा जाता न्हू, तर तितून ह्या नागल कुड्याचो खूप उपयोग जाता. आणि ते जे तीर्थ असता नागल म्हटल्यार लयराई देवीचे, तितून खंय नागल कुड्याची आणि पटकवणीची फुलां घालून दवरलेली असता आणि ते तीर्थ सगळ्यांक वाटतात. आणि ती नागल कुड्याची फुलां जी असतात न्हू ती म्हाका आणि ही फुलां जी आसा तितून फरक कितें म्हणून आसा काय? ही जी असता न्ही ही फुलां झोपक्यांनी येता. नागलकड्याची फुलां सुद्धा झोपक्यांनी येता. हांगा खंय तरी आसतले झाड, हांवें बदल पळयल्ले. हो जो झुपको असता न्ही तो असो गुच्छ कसो असता, तेका अशी अल्टरनेटिव्ह फुलां असता. सो त्याचे नाव टेबर्न मोंटेना अल्टर्निफोलिया आणि ह्याचे नाव हॉलेरिना प्युबेसन्स. दोन्ही एकाच कुळाची झाडां. एपोसायनेसी म्हणजे जांकां डीक असता, जर तुम्ही पळयले ते पानांक न्ही खूप असो डीक असता व्हाईट कलरचो. सो ज्या झाडांक असो डीक असता ती सगळी एपोसायनेसी ह्या फॅमिलीतली झाडां. सो नागल कुडो आणि आपलो कुडो हे दोगूय खरें म्हणल्यार चुलत भाव. पण त्याची जर कॅरेक्टरिस्टिक्स पळयले जाल्यार डीक सोडलो जाल्यार त्याची फुलांची रचना हे ते वेगळे असता. आणि एक झाड अशें म्हटल्यार बारीक असता आणि एक झाड व्हडलें असता अशें आसा. हय, म्हणजे कशें आसा कुड्याची झाड जी आसा न्ही ते जर तोडूंक ना जाल्यार ते व्हडलें झाड जाता. आमी चडशी ती पळोवपाक पावना कित्याक चडशी आमी तोडटात ती. पण नागलकुड्याचे झाड हे व्हडलें झाड असता आणि नागलकुड्याची जी फळां असतात ती आमी माटोळेक लायतात. तुका खबर आसा केरळ राज्यान, केरळ कर्नाटका ताका नागकुडा म्हणटा. त्याचे नाव कशें आयला आसतले? नागलकुडा न्हू. खरेंच कारण ह्याचो जो डीक आसा तो खूप विषारी असता आणि सर्पदंशाचेर एक हमखास औषध म्हणून हे वापरले वता. एंटीडोट. सो पयली लोकांची असो समज असलो की हे झाड एंटी वेनम म्हणून वापरपाक मेळटा. सो लोक तेका नाग कुडो म्हणटा. आणि महाराष्ट्र, केरळा किंवा कर्नाटक हांच्या देवरायांनी ही नागलकुड्याची झाडां खूप मेळटा आणि म्हणून तेका म्हणजे नागाशी संबंधित म्हणून नागकुडो. आणि अर्थातच कुड्या भशेनूच त्या कुड्याचो वापर स्किन डिसीजीस आणि मागीर पोटाचे विकार हे दूर करपा खातीर म्हणून वापरतात. आणि गोंयान म्हणूनच आमी ते औषधी जी 400 वेगवेगळी प्रकारची झाडां आमी माटोळेक लायता. तातूंतलो सगळ्यात महत्वाचो म्हणजे एक तर त्याचे रंग जो असता तो खूप सुंदर असता. त्या रंगा खातीर आणि त्याच्या औषधी गुणधर्मा खातीर तो माटोळेक लायतात. आणि ती अशी कशी येतात न्हू बारीक अशी कोयते टाईप, बारीक अशी कोयते कशी झुपक्यान येता अशें.
ते नागलकुड्या घेतात नागलकुड्या आणि एका शेंगे शेंगे येतात. हा तर ग्रीन कलरची शेंग असतात हो. आणि कडू लागतात त्याची चटणी, पण ती आरोग्यात खूप महत्वाची. हा